गोय सरकार दिता त्या सांस्कृतिक पुरस्कारांची रक्कम वाढोवन 1 लाख रुपया करपाचो यत्न चल्ला म्हूण संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान उलोवन दाखयला। सांस्कृतिक पुरस्कार भेटोवपाच्या सुवाळ्यात तो उलयतालो। पणजे इन्स्टिट्यूट ब्रागांजा हॉलांत जाल्ले सुवाळ्यात नामनेचो फिल्म दिग्दर्शक श्याम बेनेगलान 15 कलाकारांक सांस्कृतिक पुरस्कार भेटले। श्री नागेश महालक्ष्मी प्रसादीक नाट्य समाज हे बांदोडेचे संस्थेक बरी संस्था म्हूण पुरस्कार भेटलो। इन्स्टिट्यूट मिनेजीस सभाघरात आयतारा जाल्ल्या एका सुवाळ्यात कला आणि संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान 15 मानेस्तांक सांस्कृतिक पुरस्कार भेटयले। तातूंत साहित्यीक, कलाकार, तियात्रिस्तांचो आस्पाव आसलो। म्हाका दिसता कितकीशीच वर्सां हो 5000 पुरतो मर्यादीत आसलो। म्हाका फक्त 3 वर्सां जाले, 5 वयसून 50 पावलां। हांव अंदूय चिंत्तालो वाडोवचें काय कितें म्हणून एक अंदूचे वर्स पाशयेंच काडटा, पूण हांव वयचे आदी हांव इतकेंच सांगूंक सोदता, पूण हो जो आंकडो आहा हो 1 लाखाचेर पावयल्या शिवाय हांव वयचोच ना। नामनेचे चित्रपट दिग्दर्शक श्याम बेनेगल ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे आसले। ताणें कोंकणी भाशेची तोखणाय केली। I would think that easily there must be at least 30 or 40 different ways of speaking Konkani. And each one of them would represent a very specific local characteristic from where it emerged. And it's the same thing with other languages. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। निमण्या खिणाक गोल मारून स्पोर्टिंग क्लब दी गोवान रॉयल वांगडूक 2-1 मारून फेडरेशन कपाच्या सेमी फायनलीन पावपाची आशा जिती दवरल्या। फुडले मॅचीन खडेकाड ईस्ट बंगालाक मारल्यार स्पोर्टिंग सेमीन पावतले। स्पोर्टिंग फुडले मॅचीन आनीक बरो खेळ करतले म्हूण कोच क्लिफर्ड चुकवामा म्हणटा। रॉयल वांगडो उंचेल्या पावंड्यार पयलेच खेप खेळटा। आपल्या टीमीक बऱ्योच गजाली शिकूंक मेळटात म्हूण कोच संतोष कश्यप म्हणटा। We had a good game. We have always had a good game, but we have not used our chances. But today, like you saw, we were able to convert the chances we had. Even though we lost some 2 clear chances in the first half, we were able to convert the ones we had in the second half. That means you again, your ability to convert your chances. So, we are looking at the next game, which is very important to us. On winning that game, I think we're reaching at the semi-final. Okay. Our next plan is to win the next game. What you will do for the next game? We're going to play the same way we're playing. The same way, with more determination, because it's going to be like a final for us. We win, we get to the semi-final. That's our target. But I think the players need more experience to play in such level. So they should know when we get the lead how to play. So they get relaxed. So they need to put more effort to get more goals and defend and keep the lead that way. So hope they will learn. We will learn from here, and this tournament definitely help us to perform better in IB. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।